ना ना तुका गरज ना. बरें तू पोर्तुगीजांचेर कित्याक उलयलो ना. आतां उलय. पोर्तुगीजांनी लोकांक छळ केले काय ना. पोर्तुगीजांनी लोकांचे छळ केले काय ना. ब्रेस्ट रिपर्स वेर यूज्ड इन ओल्ड गोवा केल्ले काय ना. हात कातरो खांब्या बद्दल उलय. पोर्तुगीजांनी मारिल्ल्या हजारांनी हिंदू लोकांचेर उलय. पोर्तुगीजांनी जर साडी न्हेसून जर दिश्टी पडली जाल्यार तांकां मारताले ते उलय. धर्मांतरण करताले ते उलय. लव जिहादा खातीर गोंयांत सुद्धा जे हत्या जातात, चेडवांचे अब्रू लुटले वतात त्याच्या बद्दल उलय. स्कुलान कॉलेजींनी ज्या जाग्यार तुझ्या नावाचे बूक दवरले वता पळय न्ही, थंय सुद्धा जे जे चलता पळय अपप्रचार त्याच्या बद्दल उलय. तुमकां जर उलोवपाचेंच आसा धर्माचेर जाता त्या घाताचेर उलय. अरे तूं फाल्यां ना जातलो न्ही हयातान आमी उरचे नात, पण एक दिसाक लोकांनी याद दवरपा सारखें कितें तरी उलय मरे. तू छत्रपती शिवाजी महाराज जस्ट टू ओपोज द सीएम ऑफ गोवा तू कितें काय म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नावाचो उपयोग करता. तुका प्रमोद सावंताचेर कितें उलोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तूं डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून नांव घेवन उलय आशिल्लो. तू छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या नावाचो उपयोग कित्याक केलो. मनीस लागना. आत्ता तू सांगतालो छत्रपती शिवाजी महाराज मनीस म्हणून. तो कित्याक लागला तुका. तो तुका कित्याक लागलो. तुका जर मनीस लागना म्हणटा जाल्यार तो तुका कित्याक लागलो. ज्या व्यक्ती बद्दल तुजो भावार्थ ना, ज्या व्यक्तीक तू मानिना जाल्यार त्या व्यक्ती बद्दल उलोवपाची तुका अधिकार ना अशें सगळ्या लोकांक दिसता. म्हळ्यार तुका फ्रीडम ऑफ स्पीच फक्त हांगाच जाय. तेच्या पोर्तुगाला वचून ती फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा जाल्यार पयलीं पळय. तू ज्या पोर्तुगालाचे सेंट फ्रांसीस झेवियर इतले तारखेर आयिल्लो, हांगा आगिल्लो, हांगा मुतिल्लो त्यो खबरी सांगता मरे तूं. तू करता तो अट्टहास, तो इतिहास न्ही. तू करता तो एक अट्टहास. तुका कितें जाय तूं. तुका फक्त एक तुच्छ अशी जी पब्लिसिटी जाय म्हणून तू तें करता. अरे बरें तरी इलेक्शनाक आमकांय रावपाचें ना, पण एक याद दवरी. तू ज्या समाजा कडेन खेळटा पळय न्ही, ज्या समाजा कडेन त्या समाजान आयज सगळे भशेचे लोक एक कडेन रावपाक शिकल्यात आणि फक्त तू परत खंय तरी एक भेदभावाची मरे वणत तयार करपाक सोदता. आणि काय न्ही. तुका जर तर ऑपोजिशन करपाचें आशिल्लें, सीएमाचें नांव घेवपाचें आशिल्लें घे आशिल्लो. आमी खंयच्याय राजकीय हेतूंतल्यान हांगा येवना. पण तुका सांगता, तुका जर तर तू छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांव कित्याक यूज करें. छत्रपती शिवाजी महाराज जर तू म्हणटा पळय पोर्तुगीजांचो मित्र आशिल्लो म्हणून. पोर्तुगीजांचो छत्रपती शिवाजी महाराजाची नेवल आर्मर जावची न्ही म्हणून पोर्तुगीजांनी कितली लेटर केल्ली आसात. हांव हाडून दाखयले जाल्यार कितें दिता तूं म्हाका. तू सगळ्या मुखार गोंयचे सरकाराचेर नाक लायता आनी चूक मागता. हांव तुका हाडून दिवं गोंयचे बद्दल अशें त्या संदर्भांचो तुका हांव लेटरां हाडून दिवं. तू नाक लायता आनी चूक मागता. सांग म्हाका. बरें दामबाबा सालान चूक मागता तू नाक लावन जमणीक सांग. उलय. तुका हांव लेटरां हाडून दिता. तुका हांव प्रूव करता. तू चूक मागतलो जाल्यार हय म्हण. खरो उदय भेंब्र्या भितर जर तर मातसो सुद्दां हिंदू जागा आसा न्ही जाल्यार तू हय म्हण. जाहीर हांव तुका हाडून दिता. चूक मागता खंय मागता चूक जाहीर करतलोच. हांव गोंयभरचे न्ही, हांव संपूर्ण महाराष्ट्रभरच्या इतिहासकारांचो सगळे अग्रलेख तुजे कडेन हाडून दवरता. तेजी लेटरां जी पोर्तुगालाक ती आसात ती हाडून दवरता. अरे एक पोर्तुगाल ऑफिसरान बरयल्लें आसा दॅट शिवाजी इज बिल्डिंग अ फोर्ट एट बेतूल म्हणून. वी मायट आर रेजिम मायट बी इन एट स्टेक सो प्लीज लुक आफ्टर इट म्हणून. अरे बाळ्ळी महालाचो हवालदार जर तर छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या ऑर्डरीचेर बेतलान जर तर फोर्ट बांदता न्ही आणि हेजो अर्थ कितें. गोंयांत तेजी राजवट आशिल्ली काय नाशिल्ली. बरें शिवाजी महाराज गोंयच्या मोहिमेचेर आयिल्लो काय ना आयिल्लो हाजेर तुका उलोवपाची ना. तुका कितें करपाचें. तुका 4-5 बुकांची नांवां घेवपाची आसात आनी एट द एंड युअर वेग इंटेन्शन ऑफ डिफेमिंग सम पॉलिटिशियन्स ते तुका करपाचें. ना XYZ करनाशिल्लो. तू XYZ करनाशिल्लो. तो आयज एक हिंदू चीफ मिनिस्टर ते आसा आणि तो खंय तरी म्हणून तुका खंय तरी त्रास जाला.
तो खंय तरी बहुजन समाजाचो एक मनीस थंय तर थंय हे जावन आसा म्हणून तुका त्रास जाला अशें म्हण. हय म्हण, तूं हय म्हण, तूं हय म्हण, तूं पयलीं हय म्हण. तुका खंय तरी तो एक सकल हिंदू समाजातलो मनीस तो आयज चीफ मिनिस्टर जाला म्हणून तुका त्रास जाता म्हणून तूं छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करता. तूं शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करप न्ही अशें सगळ्या लोकांचें हांगा म्हणणें आसा. सारकें मरे? तुका छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करपाचो अधिकार ना. कित्याक जाणटेपणा गडगड्यां खेळत आमी हांव कुंकळचो पळय हो कुंकळचो तो कुंकळचो तेंची घराण्यांतले लोक मेल्यात धर्मांतरण आडोवपाक. तूं तांकां केस्त्यांव म्हणटा. तुवें म्हटला, तुवें गेले ते पयलीं फाटले व्हिडिओन म्हटला तुवें ते केस्त्यांव म्हणून. केस्त्यांव पेस्त्यांव करून तुका ते क्याव क्याव करपाक जाल्यार संवय. तुका काही खबर ना. कित्याक पुर्वज मेल्या म्हागेले तुगे मेल्यात. तूं जर त्या पोर्तुगीज तेंपार जर जन्म आयिल्लो न्ही तूं भितुरी करता आशिल्लो. तूं त्याच लोकांची भितुरी करता आशिल्ले. हे पळय थंय फ्रिडम फायटर लिपून आसात, हे पळय थंय लिपून आसात. तुजे आसलो ओपिनियन पोला दिसा पसून आयिल्लो आनी तूं तांकां खंय तरी कितें तरी पाड करून उडयता आशिल्लो. तूं केन्नाय बरी उतरां उलयल्लीं आसात हिंदू धर्मापती? सांग म्हाका. बरें तुजो एक व्हिडिओ सांग ज्या जाग्यार तुवें हिंदू धर्माची स्तुती केल्ली आसा, हिंदू धर्मान जन्म आयिल्ल्या पुण्य आत्मांची स्तुती केल्ली आसा असो एक व्हिडिओ सांग तुजो. करना? तूं करता मरे. तूं तुष्टीकरणाची स्तुती करता. तूं लोकांक जी धर्मांतरण करताले तेजी स्तुती करता. तूं पोर्तुगालाची स्तुती करता. तूं सांगता हो चायना साकून अमको आयिल्लो थंय मेलो थंयच्यान थंय पुरलो थंयच्यान थंय हाडलो. तुका इतके डेटी तूं त्या तेंपा आसलो. कितली वर्स तुका? 500? 500 वर्स तुका? तूं इतकी डेटी कशी जाण रे? बेश्टें घडोवन कितें सांगता. तुगे वाचोवंक नाका म्हाका. हांव पीस जावंक पावलो तुगे आयकून. कोणे आयकुना? आयकनासतना हांगा आयलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव घेवपाक कितें गरज आशिल्ली? छत्रपती शिवाजी महाराजान ना आयकपा नाका न्ही. तेणी नांव घेवपा नाका. म्हाजे आदर स्थान ते म्हाजे देव तो. म्हागे देवाचें नांव घेवपा नाका. ना नांव घेनाका. तुका अधिकार ना. तूं आनी कोणाच्या बद्दल उलय. तूं आदिलशाह बद्दल उलय, तूं औरंगजेबा बद्दल उलय, तूं टिपू सुलताना बद्दल उलय, तूं त्या बख्तियार खिलजी बद्दल उलय, तूं आनी कोणाच्या बाबरा बद्दल उलय, तूं ताज महल कर नाल्यार तूं शी सांगता आसलो. तूं तें कर. तूं मराठा एम्पायर स्वराज्याचेर सुराज्याचेर तुका उलोवपाचो अधिकार ना. तुका कळटा ती फक्त भेदभाव घालप, फोंडान घालप, लोकांक हें करप, त्रास करप हें तुका कळटा. तुका छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो अधिकार ना. घरान चड भुरगो बी कोण ना. घरान चड भुरगो बी कोण नाका म्हणटा. तेका आमी कुंकळे केन्ना आमी घराडेन बीन धाड जेवणाक एक दीस. अरे लोक देवा सारखे पुजतात छत्रपती शिवाजी महाराजाक. तेवूय तूं विसरलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची लोकांची भावना आसा ह्या खातीर तरी तूं मातसो ओगी रावपाचो मरे. सगळ्यांक दुखता जाल्यार तुवें मातशें तें आपल्या. तुका छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकांचे आदरस्थान आसात म्हणून तरी तूं ओगी रावपाचो. तुका खंय तरी राजकारण करपाक जाय, तुका खंय तरी पॉलिटिशियनांचे नांव पेडे करपाक जाय म्हणून तूं छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करता. तुजे भितर आनी औरंगजेबा भितर कितें फरक उरलो रे? घाल मरे तकलेर टोपी. अरे तुजे भितर आनी औरंगजेबा भितर कितें फरक उरलो? अरे कितें तरी मातशी तरी भावना दवर. कितें तरी उदय भेंब्रो हो आतां हेजे मुखार फक्त लोक म्हणटात पळय न्ही गणोजी शिर्के आनी जयचंद अशें तुजें नांव घेतलें हेजे मुखार. आता येवपा लागल्या.
कित्या खातीर करता? जाणटो मनीस तूं, अरे कोणी भुरगे चुकतात तांकां कितें सांग, बरी कोणाक बौद्धिका दी, इतिहास जाणकार जर तूं मनीस न्ही, त्या प्रती कितें तरी उलय. तूं फाल्यां खुनी म्हणटलो, भगत सिंगाक तूं खुनी म्हणटलो, तूं चंद्रशेखर आझादाक खुनी म्हणटलो, तूं फाल्यां गुन्यांवकारी म्हणटलो तांकां, केस्त्यांव करताले म्हणटलो, पिवन लफडे करताले म्हणटलो. पळय एक गोष्टीचे दुसरो दृश्टिकोन तूं उलयता, खंयचो? पोर्तुगीजां सायडीन उबो रावन. ह्या कोर्टान केन्नाय तरी आनी खेळ मरे. तूं ते सायडीन रावन उलयता. पाकिस्तानाच्या लोकांक सदांच मॅच खेळटना दिसता आसतले पाकिस्तान जिखची म्हणून, तसो उलयता तूं. तुका पोर्तुगीज गेले आनी तुका हांगा सोडून गेले आमच्या माथ्यार मारून. कित्याक करता अशें? कित्याक करता? जायना पळोवपाक? शिवजयंती वता ती पळोवपाक जायना? त्रास जाता? कार्नावाल जाय? वच मरे फातोर्डा फाल्यां. कित्याक जाय? ती आमची बरें संस्कृतीचेर तेजेर उलय मरे. तेजेर कितें उलय? जे लव जिहादाची मॅटर जाता पळय न्ही, तेजेर कितें उलय? लव जिहादाच्या मॅटरांचेर उलय. इतकी देवळां मोडली पळय न्ही. विजयादुर्गेचेर उलयलो, नॅशनॅलिटी पोर्तुगीज डुकोर हेजेर उलयलो. पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तुजो? पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा? पोर्तुगीज दुकोर मरे तूं. नॅशनॅलिटी पण आसा मरे तुजी पोर्तुगीज? पोर्तुगीज दुकोर मरे तूं म्हणून उलयता न्हू. कित्याक अशें करपा जाय म्हणटा हांव? कित्याक? तुजी नॅशनॅलिटी पोर्तुगीज दाखयता. मनान तरी हिंदू राव मरे मातसो. उलय मरे. कित्याक तुका त्रास जाता म्हणून कळना म्हाका. जाणटेपणान तूं बरे प्रमाणे हे कर मरे, वाग मरे त्या जाणटी पिरायेर तरी. कित्याक गरज आसा तुका म्हाका सांग? हेच जर तूं आनी कोणाचेर उलयल्लो न्ही, कोणा पैगंबराचेर आनी तेजेर, तुका अशें उलयनाशिल्ले, तेंय याद दवरी. ही हिंदू लोकांची इतली सखोलताय. ही हिंदू लोकांची आजून हेजो म्हणल्यार तुज्या घरार फातर मारता आशिल्ले, दारान येवन अशें संभाशण करनाशिल्ले तुजे कडेन. तुका डिबेट करपाचो आसा, यो कुंकळे आमने सामने बसी आनी पेपर घेवन डिबेट करया. तुजे बूक घेवन यो, ते पान गळून पडल्या ते, आनी आमी आमचे कडेन आसा त्यो कॉपी घेवन वचा. बाबासाहेब पुरंदरे बद्दल उलयत तूं? इतिहास उघड जायत आसा. ज्या जाग्यार खंडा पळय न्ही, थंय देवळां मेळपाक लागल्या, त्या बद्दल उलय मरे. विजयादुर्गेच्या देवळा बद्दल उलय मरे. कोणी मोडलें तें देवूळ? तें देवूळ कोणी मोडलें त्या बद्दल उलय. महादेवाचें देवूळ कोणी मोडलें त्या बद्दल उलय. थंय आज कितें उबें आसा त्याचे बद्दल उलय. तें गोंयचो इतिहास न्ही, ते बूक मेळूना तुका? तूं बरें मरे नवीन एक. इतकी देवळां स्थानांतरीत कित्याक जाली? इतकी देवळां स्थानांतरीत कित्याक जाली? म्हाका खबर ना. तुगे कुलदेव बी आसा काय ना? तो कुलदेव खंय आसा? रामनाथी खंय आसा? तो कित्याक थंय पावलो? किंवा मूळ स्थानार आसा जाल्यार आसा, पण ना जाल्यार तो दुसरे कडेन गेलो कित्याक? तेजे बद्दल तुजे ते फ्रेंड पोर्तुगीज आहा पळय न्ही, तेंच्या भंया खातीर गेले. बरें बाटलेत ना, गोंयान बाटयलो ना कोणाक, त्या बद्दल केन्ना उलोवंक ना मरे तूं. कित्याक वाचपाचें? हय पोर्तुगीज शिवाजी महाराजाची फ्रेंड म्हणून कित्याक म्हणले तर तेणे? बरें बरयता एक आनी उलयता एक व्हिडिओर. कितें हें कितें? कित्याक? धर्मांतरणा बद्दल उलयला तो. धर्मांतरण थांबोवपाक शिवाजी महाराजांचो कांयच वांटो ना म्हणून उलयला. ना नाशिल्लो वांटो? नाशिल्लो वांटो? वांटो नाशिल्लो जाल्यार सांग मरे तो आतां. मागीर व्हिडिओर कित्याक उलयना? तूं फक्त व्हिडिओर पॉलिटिक्स कित्याक उलोवपाक येता? आनी पॉलिटिक्स उलय मरे. कोणाक पळय, तूं कोणाक पडून गेल्लें उरपाना. तूं जर तर फक्त पॉलिटिक्स उलयता आसलो न्ही,
जाल्यार कोण्णा पडून गेलें नाशिल्लें, कारण खूब जाण भोव मारीत असतात, खूब बाबा तयार जाता मरे आनी वतात. बरें, पयर मडगांवांत एवरी टायम तुज्याच व्हिडिओतल्यान आमकां खंय तरी हिंदू धर्माचेर आक्षेप घेणारे कंटेंट कितें येता. तो म्हणटा आपूण खंय पयलीं जगभरातले व्हिडिओ करतालो आनी आतां खंय फक्त गोंयचेच व्हिडिओ करपाचे अशें म्हणून तेणें ठरयलां. बरें, गोंयचेच जर व्हिडिओ करपाचे आसा जाल्यार सांकवाळाच्या देवळाचो इशू घे. खंय गोंयांतू पडटा न्ही. थंय तर तूं जो एक शिलालेख मेळ्ळा, जो शिवाजी संभाजी महाराजांच्या काळाचो एक शिलालेख मेळ्ळा की फोंडा प्रांत जिखले नंतर एक बाणस्तारी थंय एक शिलालेख मेळ्ळा. त्या शिलालेखाचेर बरयल्लें आहा हे हिंदू राष्ट्र जाहले अशें म्हणून. हाजे बद्दल उलय. तूं म्हणटा शिवाजी महाराजाचें गोंयांत कांय कंट्रिब्युशन ना म्हणून. हांवें ताका सरळ विचारलें आसा, म्हाका दिसना व्हिडिओन कवर केला काय खबर ना म्हाका, पूण ताका सरळ विचारला शिवाजी महाराजाचो जर तर गोंयांत कांय अस्तित्व नाशिल्लें जाल्यार शिवाजी महाराजान आपल्या पयशांचेर बेतूल किल्लो बांदपाची ऑर्डर कशी दिली. बरें, जग जाहीरपणे जे सगळे पॉलिटिशियन्स आनी सगळे जे एक्टिविस्ट आनी कोणी नांव घेना पूण जे उलयतात पळय न्ही. बरें, आनी इतिहासान भितर बरयल्लें आसा शिवाजी महाराजाचो जर तर इतिहास नाशिल्लो गोंयांत जाल्यार सप्तकोटेश्वराचें देवूळ नारव्यां बांदपाचो स्वखर्चान करून घेवपाचो ऑर्डर कोणी दिली. शिवाजी महाराजान दिली काय ना. शिवाजी महाराजांचो इतिहास जर तर गोंयांत नाशिल्लो जाल्यार 3 पाद्र्यांचे कन्वर्जन करताले, लोकांक बायलांक मारताले, लोकांचे हात कातरिताले, त्या पाद्र्यांक मृत्यूदंड दिवपाची ही जबाबदारी शिवाजी महाराजान केली. आनी शिवाजी महाराजांचें अस्तित्व गोंयांत ना म्हणटा. अरे शिवाजी आता खंय तरी हांव ताका एकच प्रश्न केलो, जाणटो मनीस तो, ताका एकच प्रश्न केलो की आयज तूं हिंदू धर्माचेर आक्षेप घेतलो हिंदू जावन तरी तुका फक्त जबाब विचारपाक मनीस आयले. तूं हांणी खंयच्याय धर्माचेर जर तर आक्षेप घेतालो न्ही, येदो म्हटल्यार तेजे घराचेर कोण तरी फातर मारता आशिल्ले, येदो म्हटल्यार तेजे गाडयो कोणी फोडटा आशिल्ले, येदो म्हटल्यार तेजे दारान म्हाका दिसता आनी कितें कितें हाडून उडयता आशिल्ले. आमी तशी करूना. आनी शिवाजी महाराजांचें नांव घेवन खंय तरी आपले पोळे भाजपाचें कार्य करपाक हांव बजरंग दल म्हणून सांगता. आनी हांव बाकीच्यो हिंदू ऑर्गनायझेशन हांगा आयिल्ली आसात, सगळ्या हिंदू ऑर्गनायझेशन वतीन सांगता की आमी हो अधिकार कोणाक ना. शिवाजी महाराजांचो नांव घेवन आपल्या खंय तरी राजकारण करपाचो हो अधिकार कोणाक ना. खंय तरी आयज लोक जागृत जावपाक लागल्यात, आयज लोकांक कळपाक लागला. हिस्टोरियन सचिन मजगे म्हणून आसा, ताजो इंटरव्यू करात. मुद्दाम म्हणून हांव सगळे रिपोर्टरांक सगळ्या न्यूज चॅनलांक रिक्वेस्ट करता तुम्ही त्याचो इंटरव्यू करात.